4A हेचे फायनल एक्विजिशना खातीर आमी मूव करता. अप टू हांगा पर्यंत आमचें एक्विजिशन जालां आनी हो प्रोजेक्ट येता त्या ऑक्टोबर पर्यंत आमचो चालू करपाचो इरादो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन करपाक चालू करपाचो आमचो इरादो आसा. नितीनजी गडकरी गोंयांत येवन ताचें इनॉग्रेशन करतले अलॉंग विथ मनोहरजी पर्रीकर आनी हाचें श्रेय हांव घेना, हांव नितीनजी गडकरीक दिता आनी मनोहर पर्रीकराक दिता, कारण तांणी म्हजे फाटल्यान काम करपाक म्हाका हातभार लायलो आनी त्या खातीर हो प्रोजेक्ट एप्रुवलाचेर आसा. आनी म्हाका दिसता 2-3 म्हयने भितर एप्रूव जाल्या नंतर ऑक्टोबर पर्यंत आमी ताचो हें करतले. त्याच बरोबर खांडेपार पुलाचें काम तुमी पळयलां पळय, तुमी स्वता विजीट केल्या. म्हज्या ह्याच्या प्रमाणे हांव एकतर्फी खांडेपार ब्रीज ओपन करपाक सोदतां जे स्कुलाचो सुरू जावचे पयलीं. त्या खातीर आमचे इंजिनियर प्रयत्नशील आसा. एक 15-20 दीस तातूंत डिले जावं शकता, पूण तो जर जालो, जो केवोस जाता खांडेपार एक्झिस्टींग ब्रिजार तो जावचो ना, त्या खातीर तो प्रयत्न आमचो आसा. इतलेंच न्हय, आमचो जो महालक्ष्मी वचपाचो रस्तो आसा, नागेशी महालक्ष्मी फोंडेच्यान येतना काशीमठ रोड म्हणटा आमी ताका, थंय जो अंडरपास आसा तो अंडरपास ह्या म्हयन्यांत कंप्लीट जाता, मे म्हयन्यांत, आनी सादारण जून 15 तारीख तो अंडरपास आनी ताजे वयलो जो रस्तो आसा तो आमी ओपन करपाक सोदता. येस, आनी त्या नंतर हांगा जे NGOs आसा तांकांय हांव समरस करून घेतलो. आनी एक गजाल हांगा नोंद करता, इतिहासकार खूब मोठे आसा आनी गोंयांत तर इतिहासकार आसाच, आनी त्याच प्रमाणे जाणटा राजा हें कोणी बरयलां तें तुमकां खबर आसा, तेही आज हयात आसा आनी तेही बरें काम करता. त्या खातीर हांवें कन्सल्टंटा कडेन डिस्कशन केलें आनी तांकां सांगलें की तांचे काही बरे विचार मागोवचे जेणे करून आमकां ते प्रोजेक्टांत इन्क्लूड करपाक मेळटले. प्रोजेक्ट असो आसपाक जाय की हांगा आयल्या नंतर हाफ डे तरी लोकांनी ह्या प्रोजेक्टार रावपाक जाय.